नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। भौशीक बांदकाम मंत्री चवथी पयली करतलो गोंयचे रस्ते सुळसुळीत, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार। उटंगाराच्या पावसात शेतांचे लुकसाण, सरकारान दिवची लुकसाण भरपाई, शेतकऱ्यांची मागणी। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान कामुर्ले सावणो वाड्यावयलो रस्तो नेमला। वायट घडणूक घडचे पयलीं थळाव्या आमदारान लक्ष घालून रस्तो करचो सारको, थळाव्यांची मागणी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पाचे काम पुराय जातले काय ना, थळाव्या पंचान उक्तायल्या भिरांत। आमदारान इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पात घालचे लक्ष, तुयेच्या पंचाची मागणी। 2021च्या प्रादेशीक आराखड्यांत आसात साबार त्रुटी, प्रादेशीक आराखड्याचेर जमनीची जोना लेगीत दाखयल्यात चुकीची। ओडीपी पयली सारको करात, मायकल लोबोची मागणी। आणि सरकारी नोकरेची आस्त दवरी नासतना घरची शेतां करपाक दिले प्राधान्य, पिकावळींतल्यान घेतले उत्पन्न। आता पळयात खबरो विस्तारांत। भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हे खूब अणभवी मंत्री आसात। चवथी पयली पुराय गोंयांतले रस्ते तो सुळसुळीत करतलो, अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें। शुक्रारा विधानसभा अधिवेशनाच्या 9व्या दिसा विधानसभे भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना तो उलयतालो। So you are the ex-PW minister. Right now, on the roads, right, potholes are there. Road has been washed out. What do you like to say? See, now the PWD minister, Mr. Nilesh Kabra, is a very experienced person. He will take care of all the roads before Ganesh Chaturthi, and I will also think that whatever happens because of underground cabling, we will depend that. पण आता before Ganesh आहे ना? Before Ganesh, Ganesh. गोंयांत खुबशे शेतकार भाव शेती वेवसाय करतात। अंदू उटंगाराच्या पावसाक लागून खुबशीं शेतां आनी पिकावळ नश्ट जाल्या। कांय शेतां पावसान व्हांवून गेल्यात। खूब वर्सांचो शेती वेवसाय एका वटेन लोक कायम दवरपाचो यत्न करता, जाल्यार दुसरे वटेन पावसान तो नश्ट जाता आनी आदाराक सरकारा कडेन हात पसरावचे पडटात। पळयात शेतकऱ्यांचे म्हणणे। अंदू पावस उसरा आयलो आनी उसरा आयिल्ल्या पावसान बरोच नेट धरून शेतकऱ्यांचें बरेंच लुकसाण केलें। कुडतरेच्या आनी तुयेच्या शेतकऱ्यांची शेतां उदका पोंदाक गेलीं। कुडतरेच्या 17 शेतकऱ्यांची शेतां उदका पोंदाक गेल्यात, जाल्यार फाटल्या 15 दिसांत पेडणे तुयेच्या शेतांत उदक भरून आसा। शेतकार घाम गळून आपलो शेती वेवसाय करतात, पूण उटंगाराच्या पावसांत न्हंयत हुंवार आयल्या उपरांत शेतांत उदक भरता आनी शेती वेवसाय नश्ट जाता, अशें शेतकऱ्यांचे म्हणणे। ह्या शेतां 35 हेक्टर्स 35 हेक्टर्स जमीन आहा ह्या रायतवाड्याची। तितूंतली आतां एटलीस्ट 1.5-2 लागी जमीन पिडार जाल्या आनी एवरी इयर जाता त्या उदकां। हे कित्याक जाता, ते व्हड कोसळ्ळो आहे, उदक सारकें फ्लो जायना। हे उदक सारकें अशें वचून त्या रिवर जुवारी वयता, हाय टायड आसता तेन्नाय तें उदक ब्लॉक जाता आनी व्हड कोसळ्ळो तेन्नाय ब्लॉक जाता। गव्हर्मेंटान तें सारकें करपा जाय। शेत रोयलो तें आमगे चड पावसान सगळें उडोवन गेलें। आतां आमको चोवपा आयिल्लें, धिमे वयर उदक जाता सगळें। एकू माग आनी न्हू ते सायडीचें बी गेलां आमगेलें। 3 बांदी सारकी गेले कोणशासान, ते व्हडणींतल्यान उदक वचना, सगळें मुगे मागांतल्यान येता उदक। तेच म्हूण गव्हर्मेंटान हें करचें, आमकां आदार करचो। आनी आतां आदार करून जाल्यार त्या वर्सान कितको रोवपाचें शेत पासून बुडला आई 15 दिसान गेले। आमच्या सोनिया पालयांतले शेत सगळे बुडला 15 दीस जाले। ते कोणूच आमकां कोणूय हेल्प करचो, आमी नुकसाणी आमची जाल्या। फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं शेतांनी उदक भरून शेती वेवसाय नश्ट जाता आनी दर वर्सा शेतकार सरकारा कडेन मजत मागतात।
आता तरी सरकारान शेतकऱ्याक मजत करची अशी मागणी शेतकार करपाक लागल्यात. सरकारान आता आदाराक हात दिलो ना जाल्यार फुडें हो शेती वेवसाय ना जायत वतलो अशें शेतकऱ्यांचे म्हणणे. 135 शेतकार आहे आणि 16-17 शेतकऱ्यांक सुमार आमगेले लॉस जालो आहा. सामकें कंप्लीट बुडला. हय कंप्लीट बुडला आणि तेज्या आनी थोड्या शेतकऱ्यांक अर्धो गेला कंप्लीट बुडले. 16-17 शेतकऱ्यांनी उरलो कंप्लीट अर्धो आहे ते अर्धो गेला एक सायड वयरच्यान एक मार्क 2 मार्क माना तशें गेलो आहे तेंगेली. तेंकाय मातशें हेल्प केलें मातशें ते फावट दुसरे फावट रोवपाक तेंकां बऱ्या पडटलें आनी हेल्प जाता मातशें. आतां ते फावटी काय ना लोक लॉसा पडले मागीर रोवपाक लुकसाण करताय आनी देखलो आनी मागीर शेत पाडवताय. आतां मिशिनां आहाय म्हूण कोण रोयताय मेसमान हें तो रोयलो आसता तो गेलो जायत न्ही आनी कोण रोयतलो. गांवांत मिराणीचे शेत ह्या मळ्यान हो मळो आसा फाटल्या 15 दिसां पासून पावसाच्या पाणयासून आज पर्यंत भरलेलो आसा. फाटल्या 15 दीस पासून भरला. जेन्ना तेंच्यांनी पेरणी केल्या तेन्ना पासून उदक भरला. तेका लागून तेंची सगळी मेहनत पिड्ड्यार जाला. ओलो दुश्काळ म्हटलें जाल्यार काय गैर ठरचें ना. शेतकऱ्यांक इमिजिएटली एग्रीकल्चर पॉलिसी करतना विमा जो आसा इन्शुरन्स अशी जेन्ना बुक्ती येता ही नॅचरल कॅलामिटी ही पर्पजली सांगना. ही जेन्ना तिळारीचें उदक सोडलें ती शापोरा रिवर भरली आनी शापोरा रिवराची जेन्ना हायटायड जाली ती लेवलच्या वयर आनी शेतान उदक भरलें आनी ते परत वचपाक आतां वाट ना कित्याक तर रिवर भरलेली आसा. तेन्ना इमिजिएटली शेतकऱ्यांक इन्शुरन्स दिवपाक जाय. ही एक फॅक्ट जालो. आतां रवी नायक आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा तांकां बऱ्यापैकी खबर आहा शेती धर्म काय तो. आमचो धर्मच शेती आसा. आमचे लोक हे शेती पोट भरपाकूय करता आनी शेती धर्म म्हणून करतात. तेका लागून तांकां नुकसान जावंक जायना. एटलिस्ट तांकां तेंची नुकसान भरपाई तरी मेळपाक जाय. तेन्ना एग्रीकल्चर खात्याक आनी मिनिस्टराक अपील करता की इमिजिएटली तांकां ही नुकसान भरपाई आहा ती दिवपाची. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एकसारको पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून कामुर्ले सावणो वाड्यावयलो रस्तो नेमला. ताका लागून थंयच्यान यो वच करप्यां मदीं भिरांत पातळ्या. वायट घडणूक घडच्या पयलींच पंचायतीन तशेंच थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून नेमिल्लो रस्तो सारको करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तो सगळो नेमलेलो आहा. हो खबर रस्तो केन्ना ना केन्ना कोसळटलो. हे पंचायतीन आनी आमचे पंचायतीन आनी पंचायतीन MLAक सांगचे आनी हे रस्त्याची कितें तरी उदतगत करची नाल्यार हो रोड सकयल कोसान पडटलो आनी बस बी कोण व्हडली बी बस बी येत जाल्यार ती कोसान सकयल गेल्या उपरांत लोक मेल्या उपरांत येवन फायदो ना. तेच्या पयलींच कितें ते पंचायतीन गव्हर्मेंटान कितें तरी करून हें करचें अशें आमचें हें आहा. हांगा हे रस्त्याक पळोवंक पळयनात ते. अशेंच चलत जाल्यार कितें फायदो काय हांकां सरपंचांक हाडून फायदो कितें आमच्या गांवच्यांक कांयच फायदो ना. हे फक्त आपले चोरपाचेच चिंततात. अरे बाबा मात तरी रस्त्याचे हेचे गांवचे सगळे हेचे लोकांचे चिंता मरे. लोकांचे चिंतिनात. आतां हयसर आतां कितें हे डेव्हलपमेंट केल्यार बाबा लोक सुद्दां म्हणटले बाबा पंचायतीन कितें बरें केलें अशें म्हणटले. कितेंच पळयनात ते करपाचें. रस्तो समतो डायरेक्ट हो शिवोले गेला डायरेक्ट आनी हो इतके पर्यंत हे खाऱ्या वाड्या पर्यंत इतको रस्तो सामकोच पिड्ड्यार आसलो. आनी हे केबल बिबल घातला तोय रोड फिनिशींग करूंक ना हेंच्यांनी. आनी ते रोडाक लागून हेवटेंतले तेवटेन वचून कोणूय एक्सिडंट जावंक शकता. ते रोड फिनिशींग करूंक हांव न्हू तो तसोच आहा. तुयें इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पाचे फाटली 8 वर्सां जाली काम चालू आसा पूण अजून मेरेन ताचें काम पुराय जायना. इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पाचें काम पुराय जातलें काय ना अशी भिरांत आतां थळाव्या पंचान उक्तायल्या. देखून आमदारान हातूंत लक्ष घालून इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पाचे अर्दवट स्थितींत आशिल्लें काम सुरू करून हो प्रकल्प पुराय करचो अशी मागणी तुयेचो पंच उदय मांद्रेकारान केल्या. इलेक्ट्रॉनिक सिटी मॅन्युफॅक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर एट तुवेम विलेज ह्या सायटीचेर आमी उबे आसा. हो प्रोजेक्ट फाटल्या 8 वर्सां पासून हेका सुरवात जाल्ली. ह्या प्रोजेक्टाक पयलीं सगळ्यात पयलीं चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ह्या प्रोजेक्टाची सुरवात केली. 2014 इनॉग्रेशन स्टोन घातलो. तेन्ना म्हणटाले की दीस इज द पॅट प्रोजेक्ट ऑफ लक्ष्मीकांत पार्सेकर. म्हणजे तेंच्या हो स्वप्नांतलो प्रोजेक्ट. आयज आमकां असो आतां भंय पडला की हो स्वप्नांतलो प्रोजेक्ट स्वप्नानूच तर उरचो ना न्हू. तो हकिकतीन केन्ना येतलो कित्याक तेच्या उपरांत खुबशे आमदार जाले. आयचोय आमदार आसा. ह्या सायटीचेर खुबशे मिनिस्टर IT मिनिस्टर येवन गेले. सगळ्यात पयलीं बाबूश मनसेर ताची बायल IT मिनिस्टर ती येवन गेली. तेच्या उपरांत रोहन खंवटे येवन गेलो. IT चेअरमॅन येवन गेलो. आनी सगळ्यांनी सांगलें की IT चेअरमॅनान रिसेंटली सांगलेलें शेटयेन की 6 म्हयन्यान हो प्रोजेक्ट सुरवात जातली म्हणून. पूण तशें आजून कांय हालचालूच दिसना कित्याक तर मेन कनेक्टिविटीचेरूच हो प्रोजेक्ट ओडलेलो आसा.
सगळ्यांक कनेक्टिविटी जो पर्यंत जायना तो पर्यंत प्रोजेक्ट सुरू जायना. सो खऱ्या अर्थान ह्या प्रोजेक्टाक गती येयना, ती येवपाक जाय. कित्याक तर आमकां आतां खूब वी आर व्हेरी एन्शियस अबाउट दीस प्रोजेक्ट. कित्याक तर आमकां खूब नुकसान जालां. आमच्या 6.5 लाख शेतकऱ्यांची जागा गेल्या, त्याच्या उपरांत बायोडायवर्सिटी गेल्या, झाडां गेल्यान, सगळं डिस्ट्रॉय जालां. नेटवर्क रस्त्यांचे सगळे जाल्ले आसा. ताका लागून हो प्रोजेक्ट आतां आमकां जातलो काय ना अशी चिंता पडल्या. तो जावपाक गरजेचो आसा. कित्याक तर आमची नुकसान जी एके सायडींची नुकसान जाल्या, जमीन 6.5 लाख जागा म्हणजे एक सादी जमीन न्हू. आयच्या तुमकां खबर आसा आयज जमनीक भांगराचो रेट इल्लो आसा. 6.5 लाख जागा विदावट एका रुपया शिवाय गेल्या, ती तेची नुकसान भरपाई जावंक जाय जाल्यार प्रोजेक्ट जावंक जायो. एम्प्लॉयमेंट तरी मेळपाक जाय. एम्प्लॉयमेंट मेळत जाल्यार खंय तरी आमी सांगूंक शकता लोकांक की आमची नुकसान भरपाई जाली म्हणून. कित्याक आमकां जखम जाली जाल्यार मलम तरी लावंक जाय न्हू. जखम जाल्या आनी मलमूय ना, अशे प्रॉब्लम जाला. ताका लागून हो प्रोजेक्ट जावपाक खूब गरजेचो आसा. तेन्ना अपील करता ह्या भागाचो आमदार अजित आरोलकर, तेणी खरेंच मना पासून ह्या प्रोजेक्टान लक्ष घालपाचें. कित्याक ह्या प्रोजेक्टाचेर आमच्या तुये गांवाचें अस्तित्व आसा. हो जो प्रोजेक्ट जाला तो म्हाज्या ऑर्डर फाटल्या 15 वर्सां पासून आमी ह्या भागाचें नेतृत्व करता. तेन्ना लोक आमकां रिस्पॉन्सिबल मनीस म्हणून आमकांच विचारतले. फुडले जनरेशन आमचे कडेन बोट दाखयतले आनी सांगतले की हो तेन्ना आसलो पंचायतीन आनी हेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट अर्दवट दवरलो, आमकां सगळी नुकसान जालें. ताका लागून ह्या प्रोजेक्टान आमचो तुये गांवाचो अस्तित्व आसा. ताका लागून परत एकदां अपील करता आमदाराक की आमदारान मना पासून हेतून इंट्रस्ट घेवपाचो आनी ह्या प्रोजेक्टाक फुडें व्हरपा खातीर IT मिनिस्टर रोहन खंवटेची हेल्प घेवपाक जाय. IT मिनिस्टरान विधानसभेन सुद्दां उलयतना ह्या प्रोजेक्टाचेर तशें जास्त उलोवंक ना. फक्त तेणी शॉर्टकट ते प्लॉट केल्यात मायक्रो कंपनीक आनी जे प्लॉट तेच सांगले. पूण बेजिकाचेर तेंच्यांनी उलोवपाचें टाळ्ळां. म्हणजे हो प्रोजेक्ट जातलो काय ना, केन्ना जातलो, कसो जातलो, कनेक्टिविटी रोड केन्ना जातले, हेचेर बेजाचेर उलोवंकूच ना. ते म्हणजे तेंच्यांनी फक्त प्लॉट्स तयार केल्यात आनी रोड्स नेटवर्क जाला तेच सांगलां. तेच्या फुडलो जो स्टेप्स आसा, फुडली जी फेज आसा तेचेर कांयच उलोवंक ना. तेन्ना तेंच्यांनी परत एकदां हेतून इंट्रस्ट घेवपाचो आनी हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाचो आनी स्वप्नांतलो प्रोजेक्ट आसा तो अस्तित्वान हाडपाचो. 2021च्या प्रादेशीक आराखड्यांत अजूनय खूब त्रुटी आसात. 2011 उपरांत 2021चो प्रादेशीक आराखडो तयार केला खरो, मात तो अजूनय अडकून उरला. TCP मंत्री हे काम केन्ना पुराय करतलो असो प्रश्न करीत मायकलान विश्वजीत राणेक आपल्या उलोवपाच्या खाशेल्या शैलीन उलोवन चिमटे काडले. मायकलान ODPत घोळ केला अशें विश्वजितान जायत्या वेळार आरोप केला. मात विश्वजीत ODP करपाक कसो चुकता, खंय चुकता ताचो पाडो मायकलान सभाघरांत वाचून दाखयलो. But there are a lot of grey area in the regional plan. Honorable Ministeran खूब फाटी उल्लेख केल्लो आहा की I will do village wise plan म्हणून. आनी आयज Honorable Ministeran सांगपाची गरज आहा ह्या सभागृहाक की village wise plan म्हणजे कितें पळय तें, whether this regional plan will continue till you make the village wise plan, village wise plan केन्ना स्टार्ट जातलो, or whether it is going to be taluka wise, village wise, constituency wise, कितें. लोक खूब जाण इसारपाक लागलेले आहा आनी थोडे जाण NGO बेश्टे कोर्टानूय गेल्ले आहा की बाबा हे कितें म्हणून सांगलां आनी डिसिजन जाला काय, केन्ना स्टार्ट जातले, कितें, वेदर रॉंगली हें जाल्लें आहा प्लॅनाचेर. कोणाची एरिया आदी सेटलमेंट आसली ती ऑर्चर्ड जाल्या, कोणाची एरिया रॉंगली डेजिग्नेट जाल्ल्या आहा. ह्यो करेक्शन जातल्यो आनी केन्ना जातल्यो आनी कितलो टायम लागतलो ताका. म्हाका दिसता ह्या हेचेर इशुआचेर ऑनरेबल मिनिस्टरान आयज सभागृहाक आमचे सगळे मेंबरांक सांगपाची गरज आहा की रिजनल प्लॅन 2021 इज इन फोर्स ऑर नो. Whether it is in force, then what is the thing what you are planning to do in the future? Because teka zali 2011 हो प्लॅन जाल्लो स्पीकर सर 2011 and 2021 जो प्लॅन आमी म्हणटा हो 2011 जाल्लो आनी हो स्टार्ट जाल्लो 2011 सून. पूण आतां 10, 11, 12 वर्सां जायत येयली. आतां न्यू रिजनल प्लॅन येवपाक जाय ऑर विलेज वायज प्लॅन जो कितें मिनिस्टराचे हितून आहा, मिन्स वॉट आयडियाज ही हॅज गॉट एंड the panel what he has got with him, he will I think be in a better position to tell us and explain to us what he wants to do. बहुतेक सगळेच तरणाटे सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान धांवतना दिश्टी पडटात. पूण सरकारी नोकरेचेर विसंबून रावी नासतना फोंडेच्या निरंकाल वाठारांतल्या तरणाट्यान शेती मळो फुलयला. BBAची डिग्री आशिल्ल्या ह्या तरणाट्यान शेतकी मळाचेर बरी उदरगत केल्या.
आपल्या 6 हेक्टर जमनीचेर ताणें जायतें उत्पादन घेतल्या. हातूंतल्यान तो वर्साक 25 लाख रुपया जोडटा. 2016 ताणें आपल्या प्रवासाक सुरवात केली. सुरवेक प्रयोग करून पळयल्या उपरांत ताणें वेवसायीक पांवड्यार पिकावळ घेवपाक सुरवात केल्या. आपल्या मळ्यांतल्यान मेळपी फळां तो बाजारात विकता, जाल्यार भाजी फुलोत्पादन महामंडळाक घालता. वर्साचे 12 म्हयने तो ह्या उत्पन्नाचेर निबून आसा. हांवें 2012 आफ्टर 12 सायन्स जातक दापोली कृषी विद्यापीठांतल्यान BBA एग्री ही डिग्री घेतलेली आसा. आनी प्लस कशें आसा, म्हाजो बाबा शेतकार, आजोय शेतकार, म्हणटकीर फॅमिली नॉलेजूय आसा. आनी प्लस बाकीचे जे आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बी आसा ते खूब हेल्पफूल आसा. तांकां फक्त तुमी वचून जर विचारीत ते स्किमी सांगता आनी तांकां जी कितें तुमकां म्हायती जाय ती ते तुमकां प्रोवायड करतात. हय, हेजेर म्हाजें नांव म्हटल्यार वर्साक एक 20-25 लाखाचो टर्नओवर जाता. आपल्या मळ्यान पेरां, आंबे, हायब्रीड फणस, मलेशियन फळां आनी हेर फळांय पिकयता. तशेंच तोडगी, तवशी, तेळ्ळां आनी हेर भाजयोय तो उत्पन्न घेता. 2 जातीची पेरां विकून ताका 25,000 रुपया मेळटात. सीड्स जे कोल्हापूर ना जाल्यार बेळगांव हांगच्यान हाडचे पडटा. आनी थोडे आतां फोंड्या जे ऑथर एग्रोवेट मॉल आसा पळय थंय आतां तुका अवेलेबल आसा. सो हेका पेस्टिसायड्स बाकीचे कितें इन्सेक्ट्स बीन लागता पळय ताका लागून मागीर कितें प्रिकॉशन घेता? तेका कशें आसा, जशी गरज आसा त्या प्रमाणे जितें फंगस लागल्यार तेका तुका ट्रायकोडर्मा मारपाक शकता. थंय इन्सेक्ट आसल्यार तेका नीम बीम मारून अथवा जे गोमुत्र बी आसा तें मारून, आनी जर जायनाच जाल्यार मागीर हांव केमिकल यूज करता आनी तेणें कंट्रोल करता. स्पेशली ही जी पेर आलेले पेराची झाडां कितलेशे पेर एक हेका जाता ना? ह्यो ज्यो फाटल्यान ज्यो दिसता त्यो पेरांच्यो 2 वरायटी आसा. एक जी तैवान वरायटी आसा तेका अर्द किलोचे पेर जाता, म्हणजे तैवान हाफ केजीस म्हणटा तेका वरायटी. ते 600-700 ग्राम सुद्दां काडला. आनी जी दुसरी आसा थायलँड 1 kg ते 1200 ग्राम 1300 ग्राम सुद्दां पेर जाता. आनी हे जे फाटल्यान दिसता हे ड्रॅगन फ्रूट आसा. हेतूनय 2 कलर आसा म्हाजे कडेन. एक जो भितर व्हायट पल्प आसता तो आनी दुसरे भितर रेड पल्प आसता तो. मार्केटान हेका डिमांड आसा म्हणटा बरोबर. हय, ड्रॅगन फ्रुटाक मार्केटान बरो डिमांड आसा. रॅम्बुटानाकूय बरो डिमांड आसा. केलें आनी भाजी रोवपाक चालू केली. स्टार्टींग हांवें भेंडो, काकडी, तेंडली, कोकणदुदी अशी वेगवेगळ्या प्रकारची हांव भाजी रोवपाक हें केलें. आतां मागीर नवीन म्हणजे फागलां रोयल्या, मागीर ड्रॅगन फ्रूट रोयलां, रॅम्बुटान रोयलां, जांबोटिकावा रोयलां, एप्पल रोयलां, जाम आसा आनी वेगवेगळे बाकीचे वेगळे तरेचे पणस आसा, आंब्याची कलमां आसा. अशे मल्टी वरायटीज फ्रुट्स आनी व्हेजिटेबल्स हांव हांगा ग्रो करता. हो वेवसाय करपाक ताका शेतकी खात्याचो आदार मेळटा. खंय पावसा दिसांनी चड दीस पावस पडत रावल्यार पिकावळ नश्ट जाता. पावसा दिसांनी पिकावळ मातशी कमी आसता, पूण पुराय वर्सभर बरी कुयदाद घेतल्यार खूब उत्पन्न जाता अशें ताचें म्हणणें. स्वताचो जागो आसा जाल्यार तरणाट्यांनी अशे प्रयोग करून पळोवचे अशें तो सांगता. सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवचे परस स्वता स्वयंपूर्ण जाल्ल्यार बरें. हातूंतल्यान दुसऱ्यांकूय रोजगार दिवपाक शकतात अशें रजत प्रभू सांगता. आसा तेंचे इवन आतां ते स्किमी सुद्दां जर बाय बांदतलो हें करतलो जाल्यार तेंचे लिमीट जे आसा, जे तेंच्यो ज्यो पॉलिसीज ज्यो ठरलेल्यो आसा पळय तेंचे ओल्ड रेट्स आसा. ते रेट्स तेंच्यांनी हें केल्ले ना. स्लॅब जो आसा पळय तो ओल्ड ठरलेलो आसा. न्यू आतां रेट्स आतां कशे डबल जाले ऑलमोस्ट सगळ्यांची रेट जाले. हे कितें म्हणटा जी ज्या वस्तूची आज किंमत मार्केटान 1000 रुपया आसा पूण हेंची थंय किंमत ठरलेली आसा 500 रुपया. आनी म्हणटकीर तुमी तेजी 250 रुपया सबसिडी मेळटा आनी 50% मागीर ती कशी जातली? ती 25% जाली ना. आमी निरंकाल चाफेगाळ हांगा आसा. जो आमचो रजत रुद्रेश प्रभू हो आपलें शिक्षण पूर्ण जातकीर तेणी जे आपली भाटांची पडींग जमीन आसलेली, थोडी पडींग आशिल्ली, थोडी तेंचे वडील बी कसे जाले, तेजे बरोबर तोय शेतान येतालो. तेणी शिक्षण आपले कृशी खात्याचें शिक्षण पूर्ण जातकीर तेणी आपले हांगा भेंडे विविध पीक घेवपाक तयार केले. आनी ताका सहकार्य जे मेळटा एग्रीकल्चरची ताका पूर्ण सहकार्य मेळटा. आपली जमीन जी आसा ती कशी ना कशी तरी कसली ना कसली पीक घेवन आपलो उदरनिर्वाह करचो. बेकार पेक्षा आपली पडींग जमनी जर पीक उगवलें जाल्यार ती हरीत जाता अशी तेजी म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्हीच्यान एकनाथ खेडेकर. इंडियन कोस्ट गार्डन गोंय आणि कारवारामदी अडकल्ले केंद्र सरकाराचे एके संशोधन बोटीक मजत केली. तिचेर 8 विज्ञानिक आणि 28 कर्मचारी आडकून पडिल्ले. तांकां गोंयांत हाडल्यात आणि सगळे सुखरूप आसात. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान म्हादय प्रवाह समिती अधिसूचित केल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिली. केंद्रान 3 सदस्यीय समिती स्थापन केल्या.
म्हादय खातीरचे प्रवाह अधिकारिणीचे अध्यक्ष सचिव आणि सदस्यांची केंद्रीय उदक आयोगान नेमणूक केल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय उदक आयोगाचे PM स्कॉट हांची नेमणूक केल्या. अशोक कुमार व्ही हांची सचिव म्हणून, जाल्यार आयोगाचे मुख्य अभियंते वीरेंद्र शर्मा हांकां सदस्य नेमल्यात. स्पीकर सर, जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीन म्हादई प्रवाह ही कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. श्री PM स्कॉट, मेंबर ऑफ सेंट्रल वॉटर कमिशन, इज अपॉइंटेड एज अ चेअरपर्सन फॉर म्हादई प्रवाह. श्री वीरेंद्र शर्मा, चीफ इंजिनियर CWC, इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ म्हादई प्रवाह. श्री अशोक कुमार V, डायरेक्टर appraisal Bangalore, is appointed as the secretary for the Madai Pravah. It is dated 26 July 2023. जलशक्ती मंत्रालयान प्रवाह ऑर्डर पास केली. प्रवाह अधिकारिणीचे काम प्रत्यक्षात चालीक लागचे म्हणून हो मुळाव्यो नेमणुको केल्यात. अजून वट्ट 5 नेमणुको जावपाच्यो आसात, जातून कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोंया वतीन एक सदस्य आणि केंद्रीय समिती कडल्यान आनीक 2 सदस्यांची नेमणूक जातली. 15 दिसां भितर प्रवाह अधिकारिणीचे कार्यालय गोंयांत स्थापन जातले अशें आश्वासन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. रानाक लागिल्ल्या उज्या फाटल्यान रियल इस्टेट लॉबी आशिल्ल्याचो आरोप पुरायपणान फटीचो आशिल्ल्याचें रान मंत्री विश्वजीत राणेन विधानसभेत सांगलें. रानवटी वाठारांत रियल इस्टेट लॉबीन उजो घाला आसत जाल्यार पुरावो दियात, आमी ताचेर कारवाय करता अशें आश्वासन रान मंत्री विश्वजितान दिलें. 480 हेक्टर रानाक उजो लागिल्ल्याची माहिती मंत्री विश्वजितान विधानसभेत दिली. तशेंच उजो लागून रानाचे जे लुकसाण जाला ते भरून काडपा खातीर गरजेची उपाय येवजण करतलो अशें ताचें म्हणणें. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान हे विशीं प्रस्न विचारिल्लो. What is the pre-fire alerts based on danger rating system developed by FSI, Forest Survey of India, Dehradun, been ordered by the state government, as was promised by the Honorable Chief Minister in the floor of the House? This is the first question. स्पीकर सर, आमकां गोंय राज्यान आमी लास्ट इयर पळयले मुख्यमंत्री सक्रीय आशिल्ले हे सगळे गोष्टी करपाक. त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टर ऑफिस पासून सगळ्या लोकांनी आमकां तेंको दिलो in order to ensure that we are able to bring these fires under control. Trackers are there, trackers are put in the field, trackers are also seeing and ensuring that all these sensitive areas which already FSI has marked and categorize us. Forget about what FSI has categorized us. With last year's experience, we have also written to the National the Disaster Management Agency to include us in those 150 150 particular areas which they have they are trying to shortlist. My letter is there. I'll give it to you, where money has been allotted for further infrastructure to be improved and also to see that how we can strengthen the mechanism in monitoring. This is a myth that is being created by the honorable member. Many of these people say that in the wildlife sanctuary there is a real estate lobby. How can anybody enter? Your honorable speaker, sir, you are coming and representing a wildlife sanctuary area constituency which is covered and covered a lot of area is covered under wildlife sanctuary. Who goes into the where is the question of real estate lobby? Where is the question of vested interest? Give me evidence when you write such a letter which wildlife sanctuary has been sold or any deal has been done with any kind of a real estate lobby. Are you reviewing the existing action plan? This is my first supplementary. Because honorable member be forest minister आशिल्ले आणि त्यांनी specific चे विचारले तुवें whatever you have asked me, I am whatever information that we have given it very openly, and our department does not believe in even keeping one particular document that is there out of the bounds of as far as the honorable members are concerned. As far as the action plan is concerned, the way and approach with respect to the rise that took place last year in this surge, we are in the process of devising our own plan of action, exactly how we have to go about. What is the technology and what is the type of manpower that would be required. We have got trackers which we use for a particular specific period. We have to do it. If you are saying that we have to revise, I give you lack of coordination between your departments. If it is lack of coordination, means ultimately it is the forest department that has to take help and we have to answer it jointly. Ultimately we are a government. अरे पण आता कितले एक्झॅक्टली फायर कितलो लागलो? 418 हेक्टर्स 69.7 हेक्टर. पळय ते खंय तरी चुकोन चुकोन जर कितें जालें स्पीकर सर, अल्टिमेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅज टू गिव अ करेक्ट. अरे पण फिगर कितें कितलो उजो लागलो? हांव तुका दिता वाचपाक तरी दी. एक्चुअली कितें आहा की हे सगळे जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे आसूं, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान तुका प्रायव्हेट फॉरेस्ट एंड कमिदाद रिलेटेडूच दिल्ले आसा.
आणि एज फार एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कन्सर्न ते कमी जातात आनी फॉरेस्टाचो फिगर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान दिला तो फिगर हा 69 अप्रॉक्सिमेट 69 हेक्टेर्स. आमचो जो हा जो एक्झॅक्टली फायर इन्सिडेंट इन स्टेट अक्रॉस 480 hectare area has been burnt, out of which 365 hectares falling majorly moist, deciduous and semi-green forest type. So 418 हेक्टर लासून गेले बघा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्या बऱ्योचशा अंगणवाडी धोकादायक स्थितींत आसा. तशेंच बऱ्याचशा अंगणवाडीन मुळाव्यो साधन सुविधा लेगीत ना. पर्ये मतदारसंघात जाल्यार साधारण 30 अंगणवाड्यो सामक्यो वायट परिस्थितींत आसा. तांकां अर्जंट रिपेरिंगाची गरज आसा अशें आमदार देविया राणे हिणें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या अंगणवाड्यांची प्रत्यक्ष पळोवणी करची अशी मागणी देवियान ह्या वेळार केल्या. रुमान जाता ताजे भायर अशे इतले अंगणवाडीज आसा की भुरग्यांक टेम्पररी म्हणून रेंटेड प्रिमायसिसान घाल्या विच इज जस्ट 1 रूम अंगणवाडी. थंय तांकां आनी सिमिलर सिच्युएशन थंयच भुरग्यांक शिकयतात, थंयच भुरग्यांक थंयच रांदतात, थंयच फूड ग्रेन स्टोर करतात अँड all these anganwadis are in such situation. आणि तशेंच I won't take the names but I have a list of like 30 anganwadis only which are in such bad state only in Parye constituency, which I request the honorable minister to seriously look into it and the honorable chief minister to please look into it and provide funds to the department for the renovation of these anganwadis. कित्याक जी भुरगीं आसा कित्याक आमी म्हणटात हे आंगणवाडीज दे आर द फाउंडेशन फॉर आवर स्टुडंट्स फ्युचर बट हे फाउंडेशनच तर अशें इतलें वीक आसलें. वॉट डू यू एक्सपेक्ट, हाव डू यू एक्सपेक्ट द किड्स टू स्टडी अँड गो फर्दर. हांव आमची ती ग्रामीण भागाची आमी लोक आसा ते गरीब लोक दे देर आर नो फॅन्सी स्कूल्स देर ऑर प्रायमरी केअर हेल्थ सेंटर आय मीन केअर crashes there for students to go to. It is not that the शहरान अशे crash आसा खंय आपल्या भुरग्यांक गेले थंय शिकयले. हे they depend on these anganwadis. So अशी तर स्थिती आसा. I would request honorable chief minister to please come and have a look at these anganwadis because they are in such bad, dilapidated, pathetic state. कित्याक थंय तांकां how can you expect them to study? Because म्हाका इतलो भंय दिसता कित्याक I immediately wrote to the department and asked की बाबा ह्या आंगणवाडीन खंय गॅस सिलिंडर आसा थंयच रांदतात थंयच शिकयता. हू टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? फाल्यां तर कितें अनटुवर्ड इन्सिडेंट जालो आनी फाल्यां द गॅस सिलिंडर गोज अप, इट इज गोइंग टू along with the students, God forbid, and the teachers and everybody, the entire surrounding area is going to get destroyed. आणि हे एकच जाग्यार न्ही, हे प्रत्येक आंगणवाडीन हीच सिच्युएशन. कित्याक तांकां रेंटेड प्रेमायसिसान घाला नाजाल्यार दे हॅव बीन शिफ्टेड टू प्रायमरी स्कूल्स इन 1 rooms आणि सेम सिच्युएशन. कित्याक ते रूम्स द roofs of those schools are they had those Mangalore tiles which have all flown off with the rains and they have not been replaced. And I request that those be replaced by galvanized sheets. Because of that there is leaking from the ceiling, leaking from the walls of the anganwadis. So हे जे situation आसा ते प्रत्येक अंगणवाडीन आसा. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, फेसबुक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.